आता खबरो विस्तारान। नाफ्ता सड्यार टँकांनी शिफ्ट करचे न्हय ही म्हजी भूमिका स्पष्ट आसा। हातूंत एमपीटीची चूक आसा। हाका जबाबदार एमपीटीचो अध्यक्ष। ताणें हाचेर भायले भायर मार्ग काडचो। सड्यार हे संकट हाडचे न्हय म्हण मंत्री मिलिंद उलयला। RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। सगळ्यात जास्त अख्ख्या गोंयान आनी संबंध सेंटरापर्यंत पावला। कोर्ट आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीला नुसी नलिनी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी कोर्टान आयली। 1.5 महिन्या पयलींच्यान टायम एंड अगेन रिपिटेडली हांव सांगिता सगळ्यांक सांगिता की ते हांगा हाडून खाली करप सारकी न्ही। येयली आनी हांगा ती एन्करिंग करून दवरलेली तो म्हाका विशय खबर नासलो। जाल्यार हांव तेन्नाच चेअरमॅनाक धरपाचो आनी ते थंयसून व्हर म्हणपाचो। ती हाडपाचे कारणीभूत एमपीटीचो चेअरमॅन तो कोण रमेश कोण आहा तो म्हाका नांवूय तेजे सारकें येना। येयले उपरांत आनी पाड पडला एमपीटी इतलो आनी कोणाचें आयकून घेवपाचो ना। आनी आयज अशें प्रूव जालें की तेणी आमच्या सरकाराचेंय आयकोंक ना। एक डिझास्टर मॅनेजमेंट कमिटी काडलेली। डिझास्टर मॅनेजमेंट कमिटीचें काम डिझास्टर जावपाचो आहा तो अवॉइड केलो आनी हेच्या फुडें जावचो न्हय हेची काळजी घेवप। बरोबर न्ही? त्या प्रमाणे त्या कमिटीन डिसिजन अशें घेवपाक जाय आसलेलें। आनी एकय मिटींगेक म्हाका हांगासरलो लोकल आमदार आसतना आनी मंत्री आसतना सरकारांतलो आमच्या फुड्यान ती वेसल आसतना म्हाका आपोवंक ना। कारण म्हाका कळोवंक ना कोण नाका म्हणून पार्टी बीजेपी काडला ह्या लोकांनी। आनी तेच्या उपरांत असले नाका जाल्ले जर हांगा जावपाक लागले लोक आमचेर आसतले हो म्हाजो स्टँड। म्हाजें तेतून इन्वॉल्वमेंट ना प्रूव जालें आनी हांव ते हांगा घालपाक दिवपा ना हें दुसरो म्हाजो स्टँड। कित्याक सरकारान हांव आसल्या कारणान सीएमाचे थोडे डिस्कशनाक आसूंक जाय आमकांय दिसता आनी तशें जाल्लें जाल्यार तें बरें जावपाचें। हांव दिवपाचो न्ही म्हाका खबर आहा मरे कोर्ट आमच्या फुड्यान जाला मरे। कोर्ट आमी पळयला न्ही कोर्ट कसो जाता तो। कोर्टान कितें ऑपरेशन कितें आसा तें म्हाका खबर आहा न्ही। ती हाडली खंयच्यान म्हणजे टो करून हाडपाची गरजच नासली। तेंकां आहा ते वचों हाडली पिडा। तेंचें कितें आसतलें इन्वॉल्वमेंट चेअरमॅनाचें बी म्हणून हाडलें आसतलें। एमपीडी चेअरमॅनाचें इन्वॉल्वमेंट आसूंक जाय तेका खास ती चड हाडपाची। आनी चेअरमॅन त्या मिटींगेक कमिटीक सीएम बसले आसतना सीएमाचे चेअरमॅन आयकला म्हणल्यार कोण पावरफूल तशें जावंक जायना। आमी पब्लीक हांगा पावरफूल। हांव खंयचें एजिटेशन हें तें करपाचें ना। हांव म्हाजो क्लेम केला। लोक बेजारलेले आहा तेन्ना ते थंयसर हाडचे न्ही तांकां दुसरें ऑप्शन आहा। टेंडरय फ्लोट केला तो असो केला की चेअरमॅनान सांगला आपूण तुमकां स्टोरींग दिता खंय आहा ते सड्यार आहा। जेटी म्हटल्या उपरांत पोर्टान आहा दिसता लोकांक पूण ते पोर्टान ना ते टांकयो गणेश बांदो फ्लॅट सड्यार आहा वयर दोंगराचेर आनी सराउंडेड बाय ऑल स्कूल्स आनी लोकॅलिटी भरपूर आहा। 2-2 स्कुलां 500 स्टँड जाल्लेले। गव्हर्नमेंट स्कूल 100 मिटराचेर आहा। असलें आसतना आनी म्हाजें म्हणणें क्लियर आहा सड्यारूच म्हणून न्हय ते अख्ख्या गोंयानूय खंय ग्रावंडार हाडप ना। ती पिडा थंय पावली कशी तरी तुमी हाडली ते थंयच्या थंय निपटा। पयशे इतले घालून ते कोणाक काम दिला पळय तेंकां जर तकली ना ती भायले भायर व्हरपाची जाल्यार आमकां बसया आमी आयडिया दिवपाची तेंकां। ट्रान्सशिपमेंट म्हणून एक ऑप्शन आहा थंय भायल्या भायर पयलीं ती बोट हाडूंक जाय आसली खंयचे ते किंवा बार्जी तयार करूंक जाय आसले रेडी दवरूंक जाय आसले मागीर एका फ्लोट करूंक जाय आसली तेतून घाला घेवन आसा न्ही हें आमी ऑप्शन दुसरें ओपन आहा अशें करप न्ही।